न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोटी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करात। यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, हांव ऐश्वर्या खोर्जेकर तुमच्या मुखार घेवन आयला न्यूज रूम बुलेटिन। ह्या न्यूज रूम बुलेटिनांतल्यान ज्यो दिसभराच्यो ज्यो घडणुक्यो घडटा तो आमी ह्या न्यूज रूम बुलेटिनांतल्यान तुमच्या मुखार हाडून दवरिता। तर आमी आतां जाणून घेवया आयच्या दिसा कितें घडलें, खंय कितें जालें हाचो आमी आज फूल नियाळ घेवया। तर आतां आमी सुशांत गांवस हाचे कडल्यान जाणून घेवया की आयच्या दिसाची घडणूक। सुशांत सर। मांद्रेचो सरपंच अमित सावंतान फाटल्या दिसांनी एक स्टेटमेंट केलो, तुमकां खबरच आसतलो आपूण बीजेपीत वतलो। पूण आयज जेन्ना गोमंतक टीव्ही कडेन जेन्ना भासाभास जाली तेन्ना एक तो आपलो स्टँड आहा तो क्लियर केल्लो आसा। दयानंद सोपटेक उत्तर गोंयची लोकसभेची उमेदवारी मेळ्ळी जाल्यारूच आपूण भाजपांत प्रवेश करतलो अशे तरेचो स्टँड आतां अमित सावंतान घेतिल्लो आसा। श्रीपाद भवन पेडणे तालुक्या भितर किंवा पेडणे किंवा मांद्रे ह्या दोन्ही मतदारसंघा भितर व्हडलेशें कांय काम करूंक ना। सो ताच्याच जाग्यार दयानंद सोपटेक उमेदवारी दिवची अशी तेची मागणी आसा। आतां हे मागणेचेर भाजपा कितें विचार करता, श्रीपाद भाऊक डावलतात आनी सोपटेक संदी दितात काय ते पळोवचें पडटलें। दुसरी एक म्हत्वाची बातमी अशी की विजयान काल एक स्टेटमेंट केल्लो की आपूण किंवा आपलो पक्ष जो आहा गोवा फॉरवर्ड तो लोकसभेची वेंचणूक लडोवचो ना हो स्टँड घेतिल्लो आसा। इंडिया आघाडे कडेन अजुनूय आपलो संबंद येयल्लो ना, उलोवप चालू आसा, पूण तशी अधिकारीक पातळीचेर कांय चर्चा जावंक ना। आपूण मतां फोडपाक वेंचणूक लडोवचो ना किंवा उमेदवार दवरचो ना, आपल्याक मतां फोडपाची ना अशे तरेचो स्टँड तेणी घेतिल्लो आसा। पूण दुसरे वटेन दुसरो जो थळावो पक्ष आसा रिव्होल्युशनरी गोवन्स तांणी दोनूय कडेन उत्तर गोंयानय आनी दक्षिण गोंयानय आपले उमेदवार जाहीर केल्ले आसात। ते लोकसभेची जी वेंचणूक आहा ती लडयतली हे आपले भुमिकेचेर ठाम आसात। दुसरे वटेन इंडिया आघाडीचो स्टँड तुमकां खबरच आसतलो। इंडिया आघाडीची फाटल्या कितलेसाच दिसा जावन चर्चा चालू आसा। इंडिया आघाडीचे कितल्योश्योच बसका जाल्यो, पूण इंडिया आघाडी जी केंद्रान सुरू आसा त्या इंडिया आघाडीचो गोंयान मात कितेंच स्टँड दिसना। जे लोकल पक्ष आहात किंवा हे नॅशनल पक्षा कडेन भासाभास करून एकठांय येवन कितें तरी एक स्टँड घेवचो, सिटां वांटपाचेर चर्चा जावची अशी कितेंच भुमिका अजुनूय दिश्टी पडना। सो इंडिया आघाडीचो गोंयान फुडार कितें हे विशींचो सविस्तर रिपोर्ट तुमकां आमच्या 7 बुलेटिनान पळोवपाक मेळटलो। थँक्यू सुशांत। सुशांतान आमकां एक दोन बरीच न्यूज सांगलेली आसा जे विधान मडगांवच्या फातोड्याच्या आमदारान केल्या की तेका ह्या वेंचणूक आतां हे लडोवपाची ना, पण तो कोणाक तेका मतांय फोडपाची ना अशें ताजें मत आसा। तर आतां आमी न्यूज एंकरा कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक। समिता। हालीसराक तुमी जाणा आसतले अपघाताचें प्रमाण वाडतूच आसा आनी काल म्हापशा वाठारांत एपटायट हॉटेला लागसार एक अपघात घडलो। तो म्हणजे रेंट कार आनी दुचाकी मदीं तांची समोरासमोर टक्कर जाल्ल्यान हो अपघात घडलो आनी अशी घडणूक घडली की ती देवतेचेर हो अपघात घडलो। गाडी जी आशिल्ली भरपूर फास्ट आशिल्ली, वळण आशिल्लें तरी लेगीत ती गाडयेन स्पीड लिमीट आपलो लिमिटान दवरलो ना, हाका लागून समोरासमोर टक्कर जाल्ल्यान दुचाकीचेर 3 जाणां आशिल्लीं आनी त्या 3 जाणांक दुखापत जाल्ली आसा। एकटी बायल जी आसा ताचेर ती भरपूर गंभीर जखमी जाल्ली आसा आनी एक प्रकरण तातूंत कितें आसा तें म्हणल्यार गाडयेन 5 जाणां आशिल्लीं आनी गाडी चलयताले ते एक चली आशिल्ले, पूण अचकीत पुलीस घटनाथळार पावच्या पयलीं ते चली फाटल्यान गेले आनी फाटल्यान बशिल्लो चलो ड्रायव्हर सिटार आयलो। कित्याक काय म्हणल्यार ते चलयेक वाटोवपा खातीर ताजेर आळ येवचो न्हय म्हणून ताणें ताका वाटोवपाचो प्रयत्न केलो आनी हो सगळें प्रकरण जें आसा तें
CCTV कॅमेरात कैद जाल्लें आसा तेन्ना दुचाकीचेर जी बायल आशिल्ली ती गंभीर जखमी जाल्या तिका फुडल्या उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला. ह्या घडणुकेचो आतां फुडलो तपास जो आसा तो चालू आसा. तर ही पुराय बातमी पळयात आमच्या 7 PM बुलेटिनाक. थँक्यू संविधान. आमी जे म्हणटा पळय आमी कितल्यो आतां तुमी न्यूज आयकला आसतले की अपघाताचे अपघात आहा ते कमी कशेंच जायना. आमी तरी सांगता की सांबाळून गाडी चलया आसा, सुशागाद गाडी चलया. पण कशें आतां ओवर स्पिडींग सगल्यांक जाय की आपूण फास्ट गाडी चलोवची. बट आपल्याचो जीव सुरक्षीत दवरचो तसो दुसऱ्याचो जीव सुरक्षीत दवरचो. तर आतां आमी उशा कडेन या. उशा कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाची न्यूज. उशा, आयज डिस्ट्रिक्ट प्लॅनिंग कमिटीची बसका जाली आनी ह्या बसके वेळार 2024 ते 25 तेंचो वर्साचो प्लॅन आसता तो DPCक ते धाडटात आनी अंदू वर्साक 53 पंचायतीन DPCचो प्लॅन तो सबमीट केल्लो आसा अशी म्हायती आमकां जिल्लो पंचायत अध्यक्ष सुवर्णा तेंडुलकर हिणें दिली. आनी 36 पंचायतीचो येवपाचो आसा अशेंय तिणें सांगलेलें आसा. आनी जी दुसरी म्हत्वाची बातमी आसा ती म्हणल्यार बुधवारा मध्यन राती तळे दुर्गाबाट वाठारांत चोरी जाली आनी एक जो अनवळखी मनीस आसा तो घरधनी नासलेल्यान घुसलो आनी तेचे चलो जो आसलेलो घरान तांकां लॅच घातली आनी तेणी चोरी केली. आनी जेन्ना ही म्हायती फोंडा पुलिसांक मेळ्ळी तांच्यांनी घटनाथळार येवन पळयलें पूण CCTV कॅमेरात 2 जे मनीस आसा ते कैद जाल्या पूण आजून सारकी म्हायती मेळ्ळी ना अशें फोंडा पुलिसांनी सांगल्या. ह्यो ज्यो दोनी बातम्यो आसा तुमी पुराय 7च्या बुलेटिनां मुजरत पळोवच्यो. थँक्यू उशान आमकां जी चोरेची जी घडणूक सांगली हा. आतां कशें आहा आतां घरान कोण ना चोर आहा पळय ते एकदां आपलो आसता परकोय आसता नाल्यार गोंयकारूय आसता नाल्यार गोंया भायले आसता. पण ते जे आहा पळय ते एक पुराय म्हायती काडटा की घरान कोण आसता घरान कोण नासता खंयच्या टायमार खंय वयता कोण हाची ते पुराय म्हायती तेंचे कडेन आसता. सो आतां ही जी न्यूज आहा ती तुमकां दोनूय सांगला त्यो 7 PM लायव्ह बुलेटिनान पळोवपाक मेळटा. तशेंच आमी आतां संजना कडेन संजना कडल्यान जाणून आयच्या दिसाची घडणूक. संजना, आयची जी बातमी आसा ती राती उसरा घडिल्ली आसा. मिरामार दर्यादेगेर ऑलिव्ह रिडले कासवान 90 तांतयां घातिल्लीं आसा. हरशीं ऑलिव्ह रिडले कासवांची नेस्टिंग सायट ही मोरजे दर्यादेगेर आसा. पूण काल राती 10:15 वरांचेर कासव गोवा सायन्स सेंटरा थंय लागसार बिचार पावलो आनी 10:15 वरांचेर ताणें तांतयां घातली. उपरांत थंय आशिल्ल्या लायफ गार्डांनी राना खात्याक कळीत केलें. उपरांत पणजेच्या RFO आनी मरीन टिमीन तो जागो सुरक्षीत केलो आनी तितल्या म्हणसर मोरजेची नेस्टिंग सायट टीम थंय पावली. तांच्यांनी तांतयां बॉक्सान भरली आनी उपरांत ती मोरजे दर्यादेगेर व्हेली. आनी सुत्रांनी सांगिल्ल्या प्रमाण ती तांतयां आतां मोरजेच्या हॅचरींत आसात आनी थंयसर तांचो जल्म जातलो अशें कळीत केलां. थँक्यू संजना. एक ऑलिव्ह रिडले हे पयलीं जे आहा ते मोरजेच दर्यादेगेर ती आपली पिलां तांतयां घालताले. पण आतां कशें आहा आतां एक न्यूज जे आली पयले फावटी मिरामार दर्यादेगेर तांच्यांनी तांतयां घातिल्लेली आसा. जे आतां फुडलो आतां आमी वचूया रश्मी कडल्यान जाणून घे आयच्या दिसाची न्यूज. रश्मी. येस, ऐश्वर्या, आयज महत्वाची आत्ता जी घडणूक घडल्या ती म्हणजे पत्रादेवी मोपा पुलिशेन 195 लिटर्स जो सोरो इल्लिगली ट्रान्सपोर्ट करताले रायट फ्रॉम पत्रादेवी टू बांदा महाराष्ट्र ह्या रुटाचेर वयतालो तो जप्त केला. धरला आनी एकट्याक अटकूय केल्या. सो हो सोरो आतां जप्त केला. ही पयली बातमी. सेकंड बातमी जी आसा ती 2023 वर्सा उजो पालोवपाच्यो ज्यो घडणुक्यो घडल्यात भितर 136 म्हणजे 136 जाणांचो जीव गेला. 8 कोटीची प्रॉपर्टीचो लॉस जाला जाल्यार 65 जनावरांचोय जीव गेला मुख्य जनावरांचो. जाल्यार उजो पालोवपी दळाक 190 जे लोकांचे लायफ वाचोवपाक येस आयला आनी 37.21 CR म्हणजे कोटीची प्रॉपर्टी तेंच्यांनी दवरल्या म्हणजे उजो खाक जावपा पासून दवरल्या. ह्यो 2 बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो आमच्या आयच्या 7च्या बुलेटिनान. येस ऐश्वर्या. थँक्यू रश्मी. उजो पालोवपी दळ आहा जे आपलो जिवाची कॅर घेनासतना स्वताची पळय नासतना दुसऱ्यांक वाचयता. खरेंच तेंची तोखणाय करपाची आहा. तेंच्यांनी इतली प्रॉपर्टी वाचयली लोकांक तेंच्यांनी वाचयले त्याच्या लागून खरीच तेंची तोखणाय करपाची गरज आसा. आतां आमी न्यूज एंकरा कडेन या गौरीशा कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाची न्यूज. गौरीश. तेरेखोल न्हंयेत पारंपारीक रेंव वेवसाय सुरू करचो म्हणून पेडणेकरांची आनी थंयच्या थळाव्या लोकांची मागणी आशिल्ली आनी ही मागणी घेवन ते काल पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकरा कडेन गेल्ले. त्याच बरोबर तांकां रेंव वेवसायिकांक घेवन पेडणेचो आमदार मुख्यमंत्र्याक लेगीत मेळ्ळो. मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिलें की ह्या
एक म्हयन्या भितून तो जो कितें तुमचो निर्णय आसा लिगलायज करपाचो रेंव काडपा खातीर तो करतलो म्हणून. तेज्या उपरांत आयज ह्या रेंव वेवसायिकांनी चेक पोस्टाचेर खुबशे ट्रक हाडयला आनी अशें ते थंय रावतले आनी जे कितें ट्रक सिंधुदुर्गांतल्यान जी रेंव येता तांकां आडयतले अशें तांच्यांनी एक निर्णय घेतिल्लो आसा. तशेंच फाटीं मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान महाराष्ट्रांतल्या रेंव वेवसायिकांक घेवन मुखेलमंत्र्याची भेट घेतिल्ली तेन्ना सिंधुदुर्गांतलो नेतो निलेश राणे तांच्या बरोबर येयल्लो आनी ताका लागून एक तरेची गटबाजी हांगा जाल्ल्याची आमकां पळोवपाक मेळ्ळी. एके सायडीन पेडणेचो आमदार थळाव्या रेंव वेवसायिकांक घेवन वयता आनी एका सायडीन जीत आरोलकर जो आसा तो महाराष्ट्रांतल्या लोकांक घेवन वयता. सो हांगासर एक गटबाजी पळोवपाक मेळिल्ली. ताका लागून जरी हे लिगल ना गोंयान रेंव काडपा खातीर ताका लागून आनी महाराष्ट्रांतल्यान हे ट्रक येता ताका लागून खंय तरी तेंची तिडक उक्तोवपा खातीर तेंच्यांनी आयज थंय चेक पोस्टाचेर ते रावले आनी जे इल्लिगल रेंव महाराष्ट्रांतल्यान येता सिंधुदुर्गाची रेंव खूब गोंयांत फामाद आसा. खुबशे लोक थंयच्या प्राधान्य दिता थंयच्या रेंवे खातीर पूण आजून थंय इल्लिगल जे ट्रक येता ते आडयत रावतले अशें तांच्यांनी म्हणिल्लें आसा. आनी दुसरी गजाल म्हणजे दिल्ली आयज कांय प्रमाणांत भुकंपाचे धक्के जाणवलेले आसा. खंय अफगाणिस्तान फैजाबाद हांगासर ह्या भुकंपाचो केंद्र बिंदू आसा. ताका लागून चंदीगड म्हणा पंजाब जम्मू काश्मीर हांगासर कांय प्रमाणांत हे धक्के जाणवलेले आसात. त्याच बरोबर शेजारचो जो आमचो पाकिस्तान आसा थंय सुद्दां ह्या भुकंपाची मातशी लागवड जालेली आसा. आनी त्याच बरोबर आतां कांय तेंप ह्या भुकंपाची चाहूल लागतली खंय आनी दिल्ली खातीर मातसो एक खतरा आसा असो सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळिल्ली आसा. थँक्यू गौरीश. आतां आमी उत्तेजा कडेन या. उत्तेजा कडल्यान जाणुया आयच्या दिसाची न्यूज. उत्तेजा. आयच्यो 2 म्हत्वाच्यो बातम्यो म्हणल्यार त्यो जनावरांनी मनशांचेर केल्ल्या हल्ल्याच्या. पयली बातमी म्हणल्यार बाणावले दर्यादेगेर UK ट्युरिस्टाचेर बैलान हल्लो केला आनी ताका लागून त्या बैलान ट्युरिस्टाचेर शींग मारलें आनी शींग मारल्या कारणान ताका तो जखमी जालो आनी ताका हेज्या सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान उपचारा खातीर भरती केला. तशेंच दुसरी बातमी आहा ती म्हणल्यार काणकोणा एक भुरगो काका आनी पुतणो काका पुतण्याक आपल्या शाळेक पावंक वयतलो तेन्ना ते रानांतल्यान रान धुकरिल्लो पळय तेणी त्या दोगांयचेर उडी घेतली आनी त्या उडयेन ते दोगूय जखमी जाले. तितून तो भुरगो आसलो तो ल्हान ताका चड मार लागला आनी तांकां दोगांयकूय सद्या काणकोणाच्या हॉस्पिटलान उपचारा खातीर दाखल केल्या आनी उपरांत तांकां फुडल्या उपचारा खातीर मडगांवच्या हॉस्पिटलांनी दाखल केल्या. ह्यो तुमकां 2 बातम्यो आयच्या 7 PM बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो. थँक्यू उत्तेजा. आतां पुराय दिसाची आमकां न्यूजा बद्दल आमकां म्हायती नियाळ आमी घेतलेलोच आसा. तशेंच आमी ह्यो ज्यो न्यूज बद्दल तुमकां चडांत चड म्हायती जाय फेसबूक इंस्टा वॉट्सॅप सगळे आमकां सबस्क्रायब करा. तशेंच कॅमेरामॅन ह्या सयत ऐश्वर्या खोर्जेकर. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता ज्या कडेन न्यूज येत असतात. वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.